सांगले रातचे आज राती कोणे 12 उपरांत दिस नोट्स विल बी वेस्ट पेपर म्हणजे तुमचे कष्टांचे पैसे वेस्ट पेपर बास्केटान घालपाचे ना तर लासपाचे म्हणून आज बीजेपी पक्षाचे फुडारी आहात ते हसता पण देशाचे गरीब लोक आहात ते रडटा आज जो बीजेपी पक्ष हसता पण कुणगार जे आहात मुंडकार जे आहात कामगार जे आहात राबणकार जे आहात नुस्तेकार जे आहात गरीब लोक आहात ते रडटा मोदी म्हणटा तुमका एटीएम पुश म्हटल्यार एटीएम पुश आहे इट इज बँकरप्ट फाटल्या 12 दीस गरीब कामगार आपल्या गेले काम धंदो सोडून लायनीक एक कित्याक जालें हाचेर कोणाक खबर आसपाना आमच्या देशांत जे मोठ्यांतले मोठे जे उद्योगपती आहात इंडियन एक्सप्रेसान कांय अभ्यास केल्लो अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो इन्फॉर्मेशन मागलें आनीक 8 तारखेर फेब्रुवारीचे 2015 दिस वॉज द रिप्लाय जो रिप्लाय प्रमाणे 100 सुमार व्हडल्यांतले व्हडले उद्योगपती आहात तांणी जी रीण काढली तितली 8 ते 9 लाख कोटी रुपया आर एनपीए म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सर्जिकल स्ट्राइक तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असतले. सर्जिकल स्ट्राइक म्हणून जो मनोहर पर्रीकर आमचो डिफेन्स मिनिस्टर असलो तो व्हडले खुशारकी मारून सांगले की आम्ही पाक ऑक्युपायड काश्मीरान वचून सर्जिकल स्ट्राइक केलो. कितल्या लोकांक मारले? 20 जाणांक मारले. आणि आज बँकांच्या लायनीत राहून कितले लोक मेले? जवळजवळ 40 लोक मेले. ताज्या खातीर कावळच दुखा गाळीना. उलट सांगता की आम्ही हे देशा खातीर डिसिजन घेतला. तर आता वेळ आयला आम्ही सगळ्यांनी जागृत जावपाक जाय आणि ह्या भ्रष्टाचारी पार्टी विरुद्ध लढो दिवपाक जाय. पहिली केस काळो पैसो कोणाचो धरलो तो खबर आहा. तुम्ही जर टीव्ही पळयता जाल्यार ब्लॅक मनी महाराष्ट्रान धरलो तोय बी एक भारतीय जनता पक्षाचो मंत्री. ताजे कडेन त्याच्या गाडयेन जवळजवळ 97 लाख रुपये धरले. धाड घातली ती ताजेर घातली. कोणाच काँग्रेसच्या मनशाकडे हे पैसे मिळूंक ना. आज व्हडले व्हडले संकल्प मेळावे जातात. हांचे कडेन इतले पैसे खंयच्यान आयलो? आज गरीबांक लायनीन उबे रावूंक फक्त आठवड्याक 20,000 मेळटा जाल्यार हांचे कडेन इतले पैसे स्पेंड करपाक खंयच्यान मेळले? म्हणजे हांकां पयलींच खबर आसली की अशें जावपाचें आसा आणि तांच्यांनी आपलो काळो पयसो ऑलरेडी धवो करून दवरला आणि ते वापरतात.